नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। नागरी पुरवण खात्याच्या गुदामांतल्यान धान्याची जाता चोरी। क्रायम ब्रांचीचे धाडी उपरांत खात्याक आयली जाग। अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलोवपी मुख्यमंत्री धान्य चोरपाच्या प्रकारान कोणाक धरतलो जबाबदार? गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचो प्रश्न। जांचे पेपर सारखे आसात त्या सगळ्यांक मेळटले जमनीचे मालकी हक्क। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे आश्वासन। गोयची आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ खेळगडी भक्ती कुलकर्णीक प्रतिश्ठेचो अर्जुन पुरस्कार जाहीर। 30 नोव्हेंबराक राष्ट्रपती भवनात जातली पुरस्कार भेटवण सुवाळो। सौर उर्जेर चलपी उत्पादनांचो चडांत चड करात वापर। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराचे गोंयकारांक आवाहन। तीन पटीन वाडयतले शांतीनगर ते महामार्ग मेरेनच्या रेल्वे पुलाची उंचाय। मंत्री माविन गुदिनोन दिली माहिती। आता खबरो विस्तारान। नागरी पुरवण खात्याचो आनी एक घोटाळो उक्ताडार आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। नागजर कुर्टी हांगच्या एका खासगी गुदामांत क्रायम ब्रांचीन धाड घालून हिशोब नाशिल्ले तांदूळ आनी गंव जप्त केले उपरांत नागरी पुरवण खात्याक जाग आयल्या। हे धान्य चोरया कर्नाटकान व्हरपाचे आशिल्ले। ह्या प्रकरणात नागरी पुरवण खात्याच्या इन्स्पेक्टराक आनी गोडाऊन किपराक निलंबित केल्यात। हातूंत 3 जाणांक अटक केल्यात जाल्यार एकरो फरार आसा। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी मंत्री रवी नायकान दिल्या। ह्या प्रकारार कागाळ नोंद जाल्या। संबंधितांचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। एक इन्स्पेक्टर आनी एक गुडाऊन किपर दोग जाणां हें केल्लें आसा। तेजी इन्क्वायरी चालू आसा आनी तेजी पळयता कितले हें जाल्लें आसा, कमी जास्त सगळें तेजी इन्क्वायरी चालू आसा आनी इन्क्वायरी करतकीच मागीर तें फुडलो निकाल जाता। थंय आमी आमचे टीम जे आसा डायरेक्ट आमचो हें आसा डायरेक्टर बाबा आमचो शिकार हेणे आतां येयल्ल्या पळय आमचे बराबर आमचे आतां कडक धरले आसा। 2 नॉर्थ आनी सावथ इस्कॉट केल्ले आसात आनी सद्या ते खंय वचून रेड मारतात आनी रेड मारल्या कारण काही सापडले तेन्ना एक 2 जाण सापडले की 2 जाण कितें तरी मिस्टेक जाली म्हणजे तांकां तेजी इन्क्वायरी चालू आसा, सस्पेंड केल्ले आसा म्हण हे आमचे हें चालू आसा। म्हणटरीच आमचे गुदांव कितें आसा तेंच्या आयज डायरेक्टरान हें केलां की सगळे कडलो रिपोर्ट घे म्हणून खंयची गुदांव कितें जालां कित्याक सगळे तेजो रिपोर्ट तो आयज कितले कडेन पावतलो 5-6 पर्यंत सगळे कडेन गेल्ले। सिव्हिल सप्लायचो जो सगळो केस ऑलरेडी आमच्या काल क्रायम ब्रांचान केल्ली। आज तेंच्यांनी आपलो स्टॉक एक्शन घेता आसतना ताका सगळी शॉर्टकम्स येयली। केस रजिस्टर ऑलरेडी केला, तेजी इन्क्वायरी जातली वॉटेवर जे कितें जालां त्या विशयाचेर। आतां सगळो तेंच्यानी रिपोर्ट घेतल्या उपरांत कळटलो। एकदा रिपोर्ट घेतला। गोंयांत घोटाळ्यांची प्रकरणां सोंपून सोंपनात। ऑगस्ट म्हयन्यांत उक्ताडार आयिल्ल्या तूर दाळ घोटाळ्या उपरांत आतां धान्य चोरपाचो प्रकार सामकार आयला। गोंयच्या गरीब लोकांक मेळपी सुमार 20 टन तांदूळ आनी गंव चोरयांक कर्नाटकात विकपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। हे घडणुके उपरांत विजयान नागरी पुरवण खात्याचेर फोग काडला। धान्य चोरपाच्या ह्या प्रकरणात आतां मुख्यमंत्री कोणाक जबाबदार धरतलो असो प्रश्न विजयान उप्रासला। कर्नाटकान हाचे आदींच गोंयच्या मादय न्हंयचें उदक चोरून व्हेलां आनी आतां गोंयकारांच्या पोटार येवपाचो यत्न करता अशेंय विजय म्हणटा। ऑगस्टान जेन्ना 241 मेट्रीक टन तूर दाळ प्रोक्युरमेंट स्कॅम जेन्ना उघड जालें तेन्ना आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षान आनी हांवें प्रधानमंत्र्याक एक लेटर बरोवन SITचो डिमांड केल्लो। कांयच एक्शन कोणें घेतली ना आनी आज आमी कितें पळयतात? आज आमी पळयतात की 20 टन तांदूळ आनी गंव जे गरीबांतले गरीब गोंयकारांक PDS सिस्टमान मेळूंक जाय आशिल्ले ते कोण तरी व्हरून कर्नाटकान विकताले। थोड्यांक कोणाक धरल्या
पूण किंग पिन जो ह्या रॅकेटाचो किंग पिन आहा तो फरार आहा, तो एब्सकॉन्डिंग आहा. सो आतां पळया तुमी कितें जालां तें. कर्नाटकात आमचें उदक म्हादयचें उदक व्हेलें तें व्हेलेंच. आतां तांदूळ आनी गंव जे गोंयकारांक मेळूंक जाय आशिल्ले गरीबांतले गरीब गोंयकारांक ते व्हरून कर्नाटकांनी विकूंक लागले. आतां जो मुखेलमंत्री अंत्योदय तत्वाच्यो खबऱ्यो उलयतालो म्हळ्यार समाजांतलो बारीकांतलो बारीक मनीस, लास्ट मनीस इन द क्यू, ताका न्याय दिवपाच्यो खबऱ्यो उलयतालो. ताजे सरकार आज गरीबांतले गरीबाक मेळपाचें धान्य जेवण तें व्हरून कर्नाटकांत विकता. हे रॅकेट आतां भायर सरले आहा. आतां मुखेलमंत्री कोणाक धरतलो? तेन्ना सिद्धिविनायक नायकाक स्केपगोट केलो. आतां कोणाक धरतलो? काय संजीत रॉड्रिग्जान हे रॅकेट धरले म्हणून ताका ताजेर एक्शन घेतलो? बरें काय बरें आमचें चलतालें, हो आनी कित्याक आयलो काय मदींच. हांव मागता बाब रवी नायका कडेन जो आज सिव्हील सप्लाय मिनिस्टर आहा, हो जेन्ना होम मिनिस्टर तेन्ना आशिल्लो ताणें गुंडांक भितर घाल्लें NSA लावन. आज फर्म राव, जे कोण गरीबांतले गरीब मनशाक लुटतात तांचेर एक्शन घे. तो कोणूय जावं, तो शहाजान आसूं जाय ताचे वयर कोण आसूं, नाजाल्यार सांगची सगळें बरें चलना म्हणून. प्लीज अंडरस्टँड, गोवा इज वॉचिंग. गोंयकार पळयत आहा तूं कितें करतलो तें. जांचे कागदोपत्री प्रक्रिया सारखी आसा त्या सगळ्यांक म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात जमनीचे हक्क दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. केंद्रीय रान हक्क कायद्या खाला रानवटी वाठारांत रावपी 750 लोकांक आतां मेरेन जमनीच्यो सरहदी दिल्यात. रान हक्क कायद्या खाला आतां मेरेन जमनीच्या मालकी हक्का खातीर 10,000 जाणांनी दावे दखल केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. बिरसा मुंडा जयंती निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. भगवान बिरसा मुंडा हांच्यांनी तेन्ना लोकां मदीं पावोवपाचो अवेरनेस विशेष करून तांच्यांनी म्हटलें की जल जमीन ह्या दोन विशयाचेर ते खूब सेन्सिटीव आशिल्ले. आमचें सरकार तितकेच सेन्सिटीव आसा आनी म्हणून तर फॉरेस्ट रायट ऍक्ट हाच्या अंतर्गत तांच्यो पुरात केंद्रात सुद्दां म्हणजे तांच्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी जे जमनीचे रायट्स आसा ते जमनीचे रायट्स आमच्या लोकांक दिवपाची सुरवात ही जाल्ली आसा. म्हाका खूब खोस भोगता म्हज्या फाटल्या 3 वर्साच्या टेन्युअरात बाब गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो ट्रायबल ताज्याय तेन्नाच्या टेन्युअरात हे काम आमी सुरवात केलें आनी जवळपास 700 ते 750 लोकांक आतापर्यंत आमी सनद दिवपाक शकले. 10,000 लोकांचो क्लेम आतापर्यंत आसा इन्क्लुडींग कम्युनिटी क्लेम. पण आमच्या येता ते ह्या टेन्युअराच्या पयलीं सोंपच्या पयलीं सगळ्यांच्यो क्लेम्स ज्यांचे पेपर सारखे आसात त्या सगळ्या जाणांक तांचे जमनीचे रायट्स हे दिले वयतले. ती हक्काची जमीन आसा, तुमची जमीन आसा. भगवान बिरसा मुंडा हांच्या बद्दल बाब गोविंद गावडे हे उलयता आसतना आपल्या भाशणांतल्यान तांचो इतिहास तशेंच बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी तांचो इतिहास तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केलो. अवघ्या 25 वर्सांच्या आपल्या जिवनांतल्यान तांच्यांनी एक दिशा दाखोवपाचें काम हे फक्त म्हणजे ट्रायबल समाजा खातीरच न्हय तर पुराय सगळ्या समाजा खातीर दिशा दाखोवपाचें काम हे भगवान बिरसा मुंडा हांच्यांनी केलें. आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की मनीस जावनूय बी ते देव जाले. गोयची इंटरनॅशनल चेस मास्टर भक्ती कुलकर्णीक 2022 अर्जुन पुरस्कार जाहीर जाला. अर्जुन पुरस्कारा खातीर वट्ट 25 खेळगड्यांची निवड जाल्या. पुरस्कार भेटवण सुवाळो 30 नोव्हेंबराक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी राष्ट्रपती भवनात जातलो. भक्तीन सप्टेंबर 2021 ऑनलायन ऑलिंपिक खेळांत कांस्य पदक जिखिल्लें जाल्यार 2021 स्पेनात जाल्ले बायलांच्या संवसारीक संघाक वस्तादपण सर्तींत भारतान रुप्या पदक जिखिल्लें. भक्ती त्या पंगडाचे वांगडी आशिल्ले. 2018 आनी 2019 बायलांची राष्ट्रीय सर्त लेगीत भक्तीन जिखिल्ली.
येता त्या वर्सा भितर वीज खात्यांत फावो ती सुदारणा घडोवन हाडटलो अशें उतर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां. हें करतनाच कामचुकार कर्मचारी आनी कंत्राटदारांक सैल सोडचो ना अशें वीज मंत्र्यान स्पश्ट केलां. सुमार 32 कोटी रुपया खर्च करून दिवचले 11 केवी भुंयगत वीज केबल घाले. सोमारा दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या हाजेरीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार वीज खात्याचे चीफ इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. I will change entire power department with the help of my engineers, especially chief engineer Stephen and त्याच्याबरोबर सगळं स्टाफ. पण त्याचबरोबर हांव एक्शनूय घेवपा फाटी फुडें नासता. कित्याक आय लायक टू हॅव अ क्वालिटी. हांव प्रत्येक फावटी सांगता इंजिनियराक की क्वालिटी वर्क आसपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टराकूय आमचें तेंच सांगता की अनलेस एंड अंटील यू हॅव अ ISO बेस्ड सर्टिफिकेट मटेरियल आमी तें घालपाकूच दिवचें. कारण ते आमचें कर्तव्य आसा. आमी जें काम करता तें 50 वर्सां उरपाचें आनी तें जर जालें ना जाल्यार एक गोश्ट वेगळी जाता. जशी लायन आमी अंडरग्राउंड घातली जाल्यार फायदे खुबशे आसा. एक फायदो म्हणजे कितें आसा, सदां आमी जर लायन शिफ्ट करपाक जाय, आज वचत ती जागा शॉर्टेज आसा. प्रत्येकाक आपलें घर ग्राउंड+1 नाल्यार ग्राउंड+2 काडपाक जाय. वयर खंय तरी लायन येता. म्हज्या घरान लायन नाका म्हणून हांव शेजाऱ्याच्या वता, पण शेजाऱ्याक त्रास. सो ही अंडरग्राउंड गेली काय हो प्रॉब्लेम नासतलो. मेन म्हणटा ती कशी आसा, ही जी लायन आसा ती परत तिका रस्टिंग जावची ना, कित्याक खारेपणा लागची ना. अंडरग्राउंड आसा सो तिचो जो आमकां जो बेनिफीट गावतलो तो फुडली खूब वर्सां गावतलो. रुंदीकरणाच्या कामाक लागून शांतीनगर ते राष्ट्रीय महामार्ग जोडपी रेल्वे पूल फुडल्या 6 म्हयन्यां खातीर बंद आसतलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. हो रेल्वे पूल 3 पटीन रुंद करतले आनी हाचें काम फुडल्या 3 म्हयन्यांत सुरू करतले अशेंय ताचें म्हणणें. At Shantinagar, connecting the national highway, previous proposal was to have another small parallel bridge so that on one side you come and on other side you go. But when they have technically examined the whole thing, it is not possible to have a second bridge. The same bridge on the same foundation, strengthening it, we can have a much broader bridge, thrice as much as the size which is existing now, which simply means that the bridge will have to be closed for about 6 to 8 months. So this particular inconvenience will have to be borne by the people of New Wadham and other people associated with these areas. But I think it is worth the trouble because ultimately you will have a bridge where 2 vehicles can cross. Otherwise every afternoon, every peak hour you have a traffic jam. People can neither move forward neither backward. So this is a futuristic step. You have to bear the pains to make a gain in terms of having a broader bridge, and this is what is going to happen with the railways in the process of starting the work after tendering of this new bridge linking New Wadham with the highway. The work is expected to start in less than 2 months. That is what they tell me. Within a month it will be tendered. By the time tender is awarded, it will be done fast. In fact, they are trying to convince the previous contractor who is having the work awarded, please you do this work. If that happens, it will start in a month's time. शेतकऱ्यांनी मेळिल्लें उदक फुकट घालोवचें ना असो सल्लो उदकाचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिला. सळावले धरणाचें उदक कालव्यांत सोडले उपरांत मंत्र्यान कालव्याची पळोवणी लेगीत केली. शेतकऱ्यांक 15 नोव्हेंबराक उदक मेळटलें अशें आश्वासन हांवें दिल्लें आनी तें हांवें पुराय केलें अशें ह्या वेळार सुभाषान म्हणलें. जितले म्हणून आमचे कॅनल्स आसात आनी कॅनल्साचे डिस्ट्रिब्युटरी आसात शेतांतले वचपाचे बारीक बारीक कॅनल्स, हे सगळे हांकां 15 नोव्हेंबर पर्यंत उदक वचपाक जाय आशिल्लें. आनी त्या नुसार मागीर आमचे सगळे इंजिनियर जे आसात तांकां सगळे इंजिनियरान ताकीद दिली, तांकां सांगली, इन्स्ट्रक्शन दिले की 15 नोव्हेंबर म्हणल्यार 15 नोव्हेंबराक उदक पोचूंक जाय. शेतकरी भाव जो आसा पळय न्ही ताका खंय तरी गॅरंटी जाय आनी उदक आमी दिवपाक जाय की 15 नोव्हेंबराक उदक पावतलें अशें. आनी त्या नुसार काल आमी 14 नोव्हेंबराक आमचे पर्ये मतदारसंघ जो आसा आनी अंजुने डॅम जो आसा पळय त्या डॅमा वयल्यान काल आमी उदक सोडिल्लें आसा
कारण आमी 4 क्युमेक्स उठात उदक जें आसा पळय न्ही तें अंजुना डॅमांतल्यान सोडिल्लें आसा आनी आज हांगसर 15 नोव्हेंबराक बाब श्री सुभाष फळदेसाय जे आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसात आनी आमचे WRDचे सेक्रेटरी सुभाष चंद्र तांच्या उपस्थितीत बाकी सगळे आमचे अधिकारी किंवा गांवचे लोक आसात तांच्या उपस्थितीत आज आमी सांगे जो आमचो साळावली डॅम आसा पळय न्ही हे डॅमांतल्यान सामकें केप्यां पावो पर्यंत अशी उदकाची सोय केल्ली आसा आनी तें उदक आज सोडिल्लें आसा. आज सुरवातेकच आमी 1 क्युमेक्स उदक सोडिल्लें आसा आनी हळू करून तें उदक वाडयतलें. पूण त्या बरोबरच आमकां म्हणजे शेतकरी भावांक एक आव्हान आसा. जें उदक कॅनलांतल्यान येतलें ताचे दर आठवड्याक आमी रिपोर्ट घेतले. सोमारा वाळपय वाठारांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हांच्या जोड पालवान आयुष्मान भारत योजनाची जनजागृती कार्यावळ आयोजीत केली. भारत सरकाराच्या ह्या येवजणे खाला देशांतल्या 10 कोटी परस चड कुटुंबांक फायदो जालो अशें गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ अधिकारी दोतोर अनूप नेरवालकर हांणी सांगलें. देखून आयुष्मान भारत कार्ड तयार करप गरजेचें. 5 लाख मेरेन हॉस्पिटलांत फुकट उपचार घेवं येता अशें ताणें ह्या वेळार उलोवप केलें. वाळपय भलायकी केंद्राचे अधिकारी दोतोर रूपचंद्र नावेलकार, दोतोर श्याम काणकोणकार, रुबेन दिकोस्ता, अकेब शेख तशेंच वाळपय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य जमादार सर हाजीर आशिल्ले. Above poverty line goes to below poverty line just because of illness. Fine. So 2011 जेन्ना आमचो सेन्सस जालो, सेन्सस म्हणले कितें जाणा तुमी? सेन्सस तेन्ना आयकूं ना. सेन्सस म्हणल्यार आमी घराघरांनी वचून पळयतात की कितलीं जाणां रावतात बाबा, घरांत कितलीं जाणां रावतात अशें करून सगळो सर्वेज आसा आनी इंडियेचें पॉप्युलेशन किंवा खंयच्या देशाचें पॉप्युलेशन कितलें आसा तें आमकां एप्रॉक्सिमेटली कळटा. ताका सेन्सस म्हणटात. सो 2011 जेन्ना सेन्सस जालो तेन्ना अशें पळोवन आयलें की 10.74 crores फॅमिली, crores 10.74 crores फॅमिली नीड स्पेशल हेल्पिंग हँड. म्हणजे सामकी बावडी गरिबांतले गरीब लोक हांकां कसलो तरी आदार जाय. वाडून आयिल्ल्या वीज बिलाचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान नरकासुराक जबाबदार धरला. मंत्र्याच्या कोतान वीज अभियंतो नरकासुराचे राती जागो रावला आसतलो आनी जेन्ना कचेरेंत आयलो तेन्ना डेसिमल पॉयंट योग्य जाग्यार घालपाक विसरलो आसतलो खंय. तेकाच लागून मांद्रेच्या ग्राहकाक 57 लाखांचे बील गेल्ल्याचे सुदीनाचे म्हणणें. तें वीज बील आतां सारकें करून ताका धाडिल्ल्याचे सुदीन मुखार सांगता. एसिस्टंट इंजिनियर हाडलो आनी डेसिमल पॉयंट आयलो कितें सारकें जालें हेंय म्हाका कळ्ळें, तुमकांय कळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. इज अ एरर, मिस्टेक ऑफ तो जो कोण बिलिंग करता पळय ताचेर एक्शन घेवची की ना हें चीफ इंजिनियर डिसायड करतलो. तुमी डिसायड करा एक्शन घेवची की ना, कारण तो एखादो भौतेक त्या दिसा नरकासुराचेर न्हू आसतलो आनी हांव सदांच सांगता नरकासूर नाका म्हणून. सो ते दिवाळेच्या नरकासुराचे हातूंत ताणें जागरण केलां आनी खंय तरी पॉयंट घालपाक विसरलो. सो ताणें रेक्टिफाय केलो. जेन्ना चीफ इंजिनियरान गोश्ट करता चीफ इंजिनियर इमिजिएटली इंस्ट्रक्टेड एक्झिक्युटीव इंजिनियर टू गो इन दॅट पर्टिक्युलर सबडिविजन, take necessary action and do the network, and as per that सगळे बिल डेसिमल पॉयंट सारको करून रेक्टिफिकेशन केलें आनी नवें बील म्हणजे म्हायती प्रमाणे 554 रुपीज सेम डे आमच्या एसिस्टंट इंजिनियराचो जो स्टाफ आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियरा मार्फत ही हॅज प्लेस्ड इन द हाऊस ऑफ द सेम प्रॉब्लम. भुरग्यांक आनी लोकांक फायदो जावचो हे खातीर वाळपय वाठारांत वट्ट 35 कोटी रुपया मोडून एक खेळा मैदान आनी वॉकिंग ट्रॅक प्रकल्प उबारतले अशें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. सोमारा वाळपयच्या मासोड्डे वाठारांत फुटसल मैदानाचो बुन्यादी फातर लायले उपरांत तो उलयतालो. जी सुडाच्या मजतीन हो मैदान पुराय करपाक वट्ट 70 कोटी रुपया खर्च येतलो अशी म्हायती ताणें दिली. आमी आयज हांगा मासोड्ड्यान आमच्या भुरग्यांचे युथाचे तेंचे एक रिक्वेस्ट आशिल्ले की फुटसाल ग्राउंड जावंक जाय, खेळपाची सोय आनी जे ग्राउंड आमी करूं शकता. आनी त्याच बरोबर तेंचो जो बॅलन्स ग्राउंड जो आहा
तो ग्राउंड बी आम्ही जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान आम्ही घेतले. सध्या फुटबॉल ग्राउंडाचे मॅक्झिमम जे आम्ही करू शकता ते करतले. आणि त्याच बरोबर हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की भुरग्यांकडे चर्चा करून कावन्सिलरांकडे आमचे प्रसनाकडे चर्चा करून आणि हांगा सायडीक जो ग्राउंड उरता तो बी आम्ही जी सुडांतल्यान डेव्हलप करतले. प्लस व्हॉलीबॉल, कित्याक व्हॉलीबॉल चडशे भुरगे खेळटा सांजचे आणि ते व्हॉलीबॉलचो बी फुटसॉलाचो 19 डिसेंबर पर्यंत आता प्रयत्न आहा ते हे करपाक, कितें म्हणटा ते चालू करपाक. डिसेंबरान जाल्यार म्हाका दिसता की बरें जातलें. पूण त्याच बरोबर इन्स्ट्रक्शन्स हांव दितलो की भुरग्यांकडे कावन्सिलराकडे चर्चा करून हांगा एक व्हॉलीबॉल ग्राउंड आणि त्याच बरोबर बॅलन्स जो ग्राउंड उरता तो बी टर्फ घालून तो सेपरेटली जी सुडाचे अंडर डेव्हलप करून हांगा भुरग्यांक खेळपाची योग्य तरेची सोयी. आणि म्हाका एक हे आहा की वाळपयच्या परिसरात एक बरो एक वॉकिंग ट्रॅक म्हणून आमी ते म्हशीचे मळार आमी ते घेतलेले आसा. ते 2 फेजीन आमी ते ग्राउंड कमीत कमी एक 35 कोटीचे आमी प्रोजेक्ट आमी थंय घालता, म्हणजे लोकांक तेजो फायदो जातलो. पणजी महापालिकेचे पुराय 65 कोटी रुपया खर्च करून नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा. सध्या मंजूर जाल्ल्या 11 कोटी रुपयांसावन पयल्या टप्प्याची इमारत उबारपाचें काम महापालिकेन हातांत घेतलां. ह्या महापालिकेच्या आवारात आशिल्ली इमारत मोडपाच्या कामाक कंत्राटदारान मंगळारा सुरवात केल्या. महापालिकेच्या कुशीक आशिल्ल्या बाजाराचो दक्षिणेकडलो भाग मोडून ते सुवातेर महापालिकेची नवी इमारत बांदतले. ही नवी इमारत बांदले उपरांत सध्याच्या महापालिकेचे सगळे कामकाज नव्या इमारतींत स्थलांतरीत जातले. भगवान बिरसा मुंडा विशींची योग्य माहिती विद्यार्थ्यांमेरेन पावची ही मोख दवरून ह्या वर्सा तालुका पावण्यार कार्यावळी आयोजीत केल्या अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. 2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेत आमच्या समाजाचोच मुख्यमंत्री जातलो हाची खात्री बाळगितले अशें विधान उटा संघटनेचो फुडारी प्रकाश वेळीप हांणी ह्या वेळार केलें. मंगळारा फोंडे राजीव कला मंदिरांत बिरसा मुंडा हांची 147वी जयंती मनयली. ह्या वेळार कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडे, उटा संघटनेचो फुडारी प्रकाश वेळीप तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कोण हो बिरसा मुंडा अशें तेजे वेळाचेर आमकां एक स्वता एक प्रश्न पडलो. तेज्या वेळाचेर उटा संघटनेन ठरयलें. पयली भगवान बिरसा मुंडा हाची जयंती आनी पुण्यतिथी आज उटा संस्था गेली कित्येक वर्सां मनयतात. आनी म्हणून आमी ठरयलें की प्रत्येक तालुक्या पातळीचेर ही जयंती साजरी जावची, जेणे करून आमचे विद्यार्थी जे गण जे आसात तांकां ह्या बिरसा मुंडा विशयी माहिती जावची, जाणीन करून तेजे कार्य आनी ताका लागून थोडीशी स्फूर्ती आमचे भितर जी संचारली जाल्यार म्हाका दिसता 10 हत्तीचे बळ आमकां येवपाक शकता. ह्याच माध्यमांतल्यान आजचो हो कार्यक्रम जावन आसा. सांगपाचें आमी सगळ्या गोंयचे जे सगळे ट्रायबल जावं कॅथोलीक गावडा जावं हिंदू गावडा एकठाण जाले तर फुडले 2027 हे एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री हे आमचे वृद्धवाक्य आसा आनी ते साकार करपा खातीर सगळ्यांनी एक इंडिया ही खात्री आसा. उटा ही ताकद आसा. मांद्रे मतदारसंघात विजेचे भुईगत केबल्स घालपा खातीर कांय रस्ते खणून दवरल्यात. ताका लागून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. रस्ते मदींच खणिल्ल्यान येरादारीक बरीच आडखळ निर्माण जाल्या. येरादारीत बदल केल्या अशे सायनबोर्ड्स लावंक नात. ट्राफिक पुलीस लेगीत दवरूंक ना. येरादारी खात्याक विश्वासात घेनासतना येरादारीत बदल केला अश्यो कागाळी थळाव्या लोकांनी केल्या. रोड बंद कर ब्लॉक करके रखा है. किती आले रे भाई, किती आले? ते रोड ब्लॉक करून दवरलो. कोण ना ट्रॅफिक बी कोण ना आहे. ट्रॅफिक बी कोण ना आहे दवरूंक. ट्रॅफिक बी दवरूंक ना काय ना. आणि तुम्ही जाय जाय करता. रोड सगळं ब्लॉक केला मरे तुम्ही.
हेचे गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आतां हाजे फुडेंतले आवाज गोंयचो बुलेटिन तर खंयचोच नागात. पळयत रावत गोमंतक TV.